सबारपोटी आमी चिंचे आसा. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, देवाचो मोग करचो कसो. देवाक आमी एकवटात जाय जाल्यार पेल्याचो आमी मोग करी जाय. मोगाची लक्षणां कसली, कसो आमी हेरांचो मोग करी जाय. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, आयचो वांजेल आमकां ह्या एका उपादेसा विशयन, एक उपादेस दोन कुशी म्हळ्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हाचे विशयंत आमकां सांगता. सबारपोटी आमी चिंचे आसा. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, देवाचो मोग करचो कसो. सबारांनी चिंचे आमी आयतारा मिसाक आयल्यार आनी तशेंच अशें ब्रेस्तारा खंयच्याय गरजेक नोवेन करूंक गेल्यार, घरांत तेर्स आनी आमोरी आमी केल्यार, गळ्यांत कोंत ह्या बेंतीन आमी घाल्यार हें हो देवाचो मोग जाता म्हणून सबारपोटी आमी चिंचे. पूण इतलो सुगी इतलें केल्यार मात्र देवाचो मोग जाता गी म्हणलें सवाल. इतलेंच पुरो गी. तशेंच पेल्याचो मोग म्हळ्यार सबारपोटी आमी चिंचे आनी एकल्याच्या बर्थडेच्या दिसा हे ग्रिटींग कार्ड या वॉट्सॅप मेसेज या SMS धाडचें. या कोण पळय भिकारी भायर आसात तांकां इल्लें आमी उसणें दिवचें. या आमच्या शेजाऱ्याक ताणें विसारल्या वेळार, या आमच्या कामाच्या जाग्यार कोणें आमची कुमोक विसारल्या वेळार तांकां आमी कुमोक दिवची. हेंच हो पेल्याचो मोग म्हणून सबारपोटी आमी चिंचे. आनी आमचें जिवन आमचे इतल्याक आमी दुसऱ्यांच्या रगल्याक चडवसान हांव आमचें मागणें करता, आमचें नोवेन करता आनी आमचे इतल्याक आमी आसांव. पेल्याचो मोग म्हळ्यार होस्सू गी. इतलें केल्यार पुरो गी म्हणलें सवाल आमकांच आमी विसारी जाय. कित्याक म्हळ्यार जुदेव तांच्या काळार देवाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हूण चिंतले. तांचो मोग म्हळ्यार होम बलयो भेटोवच्यो. देखून आयच्या वांजेलांत एकलो शास्त्री सांगता, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग होम बलया परस चड. कित्याक जुदेवाडीन चिंचे आसले आमी तेंपला वचून शेळयांचे रागात देवाक अर्पिल्यार, होम बलयो भेटयल्यार आनी जेवणा पयलें जेवणा उपरांत मार्केटींत फाटी येताना जुदेवां प्रमाणें त्या शास्त्रा प्रमाणें हात धुल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमचे शास्त्री आमी पाळटा म्हणून आमी चिंचे आसले. पूण ना, जेजू हाच्याकी चड आमकां सांगता. हाच्याकी उंच आमी वचा जाय. आनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें म्हणून आमी समजूंक इल्लें प्रयत्न करया. देवा मोगाचें उगम खंय? मोगाचें उगम जावन आसा देव. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग. मोग देवा तावन येता आनी मोग करतलो देवा थंय एकवटता. देव आनी मोग एकच जावन आसा. देवाक आनी एक नांवूच मोग, मोगाक आनी एक नांवूच देव जावन आसा. देखून आमी मोगान जियेल्यार आमी खंडी जावन देवा थंय आमी जियेता. तर दुसरें सवाल, मोग आमी कित्याक करी जाय आनी एकल्याचो देवाचो आमी कित्याक मोग करी जाय. बायबलांत आमी उस्तिल्यार, बायबलांत उस्तिल्यार ही थोडी सतां आमकां मेळटात. पयलें जावन आसा, जेजू माथेवाच्या वांजेलांत सांगता, जाया तुमी संपूर्ण जसो तुमचो बाप जावन आसा संपूर्ण. म्हळ्यार आमकां संपूर्णतेच्या जिवनाक आपयलां आमच्या बापा बरी. आनी बाप जावन आसा कितें, तो जावन आसा मोग. सो केन्ना आमी मोगान जियेता देवाच्या आनी पेल्याच्या, तेन्ना आमी बापा बरी जाता, बापा बरी संपूर्ण जाता. देखून आमी मोग करी जाय. दुसरें, आमी हरी एकलो देवाचें टेंपल जावन आसा. खंय एकलो
आमी आमचेच विशयी चिंतचे न्ही. बगार कशें देव आमचे थंय वस्ती करता तशें हर एकल्या थंय आमच्या पेल्या थंय देव वस्ती करता हें सत आमी समजा जाय. देखून ताचे थंय आसलो देव मुजे थंय आसा, मुजे थंय आसलो ताचे थंय आसा. देखून ताचो आमी मोग केल्यार आमी देवाचो मोग केल्ले बरी. तिसरें जावन आसा, देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या सरक्याचें आनी सुरपायेचें रचलां. आतां आमी एका कुटुंबांत भाव भयणी आसात आनी एकाचे सरके सडटा भाव भयणी मदें तें सरकें येता. आतां म्हजी भयण बॉम्बे आसा, मिरा रोड आसा. सबारपटी हांव थंय विगार जावन आसतना फादर तें तुमचें भयण गी म्हणून सबारांनी विचारलें आसा. हांवें म्हळें वय न्ही, तें सरकें तुजें तोंड्याचें सरकें तुजे बरीच आसा तशें हांवें विचारलें म्हणालें. म्हळ्यार एका आवय बापायचीं भुरगीं तांचें सरकें एकाच रितीन आसा. देखून आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, देवाचें सरकें आमचें थंय आशिल्ल्यान आमी एकामेका भाव भयणी जाता. कशें एका भाव भयणी मदें सोडदोड आसा, सरताव मोग आसा, समाधान आसा, तेंच आमच्या भाव भयणी थंय आमचे मदें आसूंक जाय. आनी चवथें जावन आसा, निमाणी झडती आमची कशी जातली. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, ताणेल्लो पियोंक दिलें. कितें तुमी हेरांक केलें तेंच म्हाका केलें म्हणून जेजू सांगता. देखून हेरांक आमी कितें करता तेंच आमी देवाक आमी करता. देखून देवाक आमी एकवटा जाय जाल्यार पेल्याचो आमी मोग करी जाय. आनी निमाणें आमी हांगा येवकरिस्ताक येता. हर एका ब्रेस्तारा तुमी येवकरिस्ता येता, आयतारा तुमच्या पिरगज्यान तुमी मिसाक येतात. जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. जेजूची कूड रगत सेवता आसतना तीच कूड आनी रगत आमच्या हर एकल्याच्या शिरांनी आमच्या कुडींत ती चलता. देखून तेंच रागात तुजे आनी मुजे विविंगड रागात न्ही, बगार तेंच रागात आमचे DNA आमचे तेंच रागात जावन आसा. देखून आमी एकामेका भाव भयणी जावन आसतना एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तर ही मोगाची कारणां आमी समजल्या उपरांत मोगाची लक्षणां कसलीं, कसो आमी हेरांचो मोग करी जाय, कसलीं लक्षणां जावन आसात. पयल्या सुवातेर आमी क्रिस्तान आमकां शिकोवच्या परी मोगाचें पयलें लक्षण जावन आसा, आमचो क्रिस्ती मोग जावन आसा सर्वत्रीक. तुमी जुदेव धर्माक गेल्यार तांकां पेलो कोण, आनी एकलो जुदेव तांकां पेलो जावन आसलो, अन्य धर्माचे न्हय. तुमी मुस्लीम धर्माक गेल्यार सडताव तांकां पेलो कोण, आनी एकलो मुस्लीम. उरल्यांक ते काफेर म्हणटात, अन्य धर्माचो, तांकां ते सड हें करनात लेखिनात. देखून सडताव पूण आमची क्रिस्ती समर्थ कितें सांगता, आमची क्रिस्ती समर्थ हर एकलो तुजो भाव आनी भयणी सार्वत्रीक, खंयच्या धर्माचो तो जावं दी, खंयच्या कुळयेचो तो जावं दी, या आमचोच दुस्मान तो जावं दी. तुमी जेजून ती समार्या घराची ओपार आयकल्या तुमी. थंय तो समार्या घर आनी त्या सोरांच्या हातांत पडलो तो जुदेव एकामेका वैरी जावन आशिल्ले. त्या समारी घरान तो वैरी म्हणून ताका चिल्लून तो ताणें मुखार वशेत आशिल्ले याजकां आनी लेविता बरी. पूण तशें करूंक ना. बगार ताणें तसो ताका उखल्लें, ताची शुश्रूषा केली, ताका आस्पत्रेक व्हेलें, ताका गूण केलें. तशें जेजू सांगता, तूंय वच आनी तेंच कर. डू लायक वायज. वो जावन आसा तुजो पेलो, कोणीय जावं दी, तो दुस्मान जावं दी, अन्य जातीचो जावं दी, अन्य धर्माचो जावं दी, कोणीय जावं दी, हर एकल्याक कुमो करचो आमचो कायदो जावन आसा. हें क्रिस्तांव धर्माचें लक्षण हेरां धर्मांनी सडताव आमकां पळोवंक मेळना. दुसरें जावन आसा आमचो क्रिस्ती मोग बोगसाण्याचो. बोगसाण्याचो हें जेजूनच आमकां कुर्सातावन आमकां सांगलां. तो कुर्सार आसतना ताका कुर्सार चड येयल्ल्यांकच ताणें बोगसिलें. बापा तांकां बोगशी, ते कितें करता म्हूण तेच नेनांत. इतलें मात्र बोगसिलें मात्र न्हय,
तांचे खातीर ताणें मागलें, बाबा तांकां तूं शिक्षा लायनाका. बगार तांकां ज्ञानार्पणान तांणी म्हाका कुर्सार मारलां, तांकां शिक्षा लायनाका. हो जावन आसा क्रिस्ती मोग. कोणी आमचे दुस्मन जावं दी, आमकां वायट केल्लें जावं दी, पूण आमी बोगसिल्यार मात्र देवाच्या बोगसाण्याक आमी पात्र जाता आनी देवाचो मोग संपूर्णपणी आमी आमच्या जिवनांत घालूंक प्रयत्न करता. पापा जुआंव पावल दुसरो ताकाच गुळो मारल्या त्या आली आक्काक जैलांत वचोन ताणें बोगसिलें आनी ताका ताच्या गांवाक ताणें पाटी धाडूंक ताणें इटलीच्या गव्हर्मेंटा कडेन ताणें विनवणी केली आनी अशें ताका बोगसून ताच्या गांवाक ताका फाटी धाडलें. सो तें तिसरें जावन आसा लक्षण. मोग जावन आसा सोंसणीक. तुमी पळयतात खंय मोग आसा थंय सोंसणीकाय आसा. तुमी तुमची भुरगीं आसात, तुमी सरता पूर आवय बापाय. भुरगे थोडे पटी भुरगीं ल्हान आसतना सकाळीं राती 12 वरार 1 वरार 2 वरार एकच पटी उठोवन रडतात. हांव एकटी आमगेर घरा गेल्लो, म्हजो धाकटो भाव थोड्या वर्सां पयलें म्हजे नीस धाकटी आशिल्ली आनी नेव्यो एकच पटी राती 12 वरार उठोवन काले पटकाडी म्हूण दिसता रडोंक लागलो. रडणे 12 तावन सकाळीं 3 वरां म्हणसर. पूण म्हाका किरकिरे जाले. हांव सेमिनरी तावन पाद्र्याप जावन आसलो, हांव घरा गेल्लो. म्हाका किरकिरे जाले, कित्याक हांव घरा येयलो गे म्हणून. म्हळ्यार म्हजी न्हिदी पाड जाल्ली. दुसरे दिसा म्हाका सेमिनार दिवंक आसली हांगा कोडयाळान. पूण म्हाका सज्जाप म्हजी माय तशेंच म्हजो भाव आनी वणी खाय ना इतली सोंसणीक. खाय भुरग्याक खाय जोरी करुनात आनी खाय ना जें वकात हें वकात दिवन तितली सोंसणीकाय तांणी सांबाळली. कित्याक? त्या भुरग्या थंय तांकां मोग आसा. खंय मोग आसा थंय सोंसणीकाय आसा. सोंसणीकाय आसा. देखून आमच्या हेरांतय आमी तें सोंसणीक जाय. देखून खंय सोंसणीकाय आसा थंय आमी सगळें सोंसून व्हरता. आनी चवथें जावन आसा मोग जावन आसा दयाळ. हेरांतय दयाळपणे. आमी आमकांच देव सोमेस्तां म्हणून आमी सांगचें न्हय. बगार हेरांतय आमी दयाळाय पावा जाय. काल थोडी बीक दिवची मात्र न्ही. एक पटी पापा फ्रांसिसान थंय सांपेद्रूच्या आंगणांत जमल्ल्या हजारो लोकांक विचारलें, कितले जण तुमचे मदले तुमी एका भिकाऱ्याक उसनें दितात? सकडांनी हात उबारलो. दुसरें सवाल ताणें विचारलें, कितले जण तुमी भिकाऱ्याक उसनें दिता आसतना ताच्या मोगान ताच्या दोळ्यांत दोळो दीप पळोवन मोगान ताका भीक दितात? काली अर्दे हात मात्र वयर गेले. तिसरें सवाल ताणें विचारलें, तुमी विस्तें दितना ताचेर मोग पावोवन मात्र न्हय, बगार ताका मोगान आपोवन शेकी देवणी येवन ताका मोगान आपोवन मोगान तुमी ताका उसनें दितात. खंयचे हात वयर वचोंक नात. आमी अशी दिवची, उडोवचें. तें मोग न्हय. दयाळाय म्हळ्यार आनी एकल्याक आमचो भाव या भयण म्हणून आमी चिंतून ताका आमी दयाळ जावचें. तो आमचे तावन कोणेंय आमचे तावन कुमोग मेल्यार आमी ताका तो आमकां रिणकारी जाला म्हणून आमी चिंतचें न्हय. ना, बगार ताचे थंय देव आसा. देवाक जर तर देव तुमच्या घरा येता, कसली सरबराय तुमी करतात, कसली सरबराय पुरा तयाराय करनात गी आनी आयल्या तक्षणाक कितलो संतोष पावतात. तशें देव आमी सांगल्या प्रकार आनी एकल्याच्या काळजांत आसा. देखून ताका आमी कितें करता तें देवाकच आमी करता म्हणून चिंतून आमी हेरांतय दयाळाय जाय. आनी निमाणें मोग उपकारी म्हण आसो. कितेंच अण उपकारी जायना. आयच्या ह्या संवसारांत एक संगत आमी पळयता, अण उपकारपण. आमकांच बरें केल्ल्यांक ते अण उपकारी जातात. मस्तू जाणां उतार प्रायेच्या आवय बापायन म्हजे कडेन सांगचें आसा घरांक भेट केल्ल्या वेळार आनी पुरा, फादर म्हजी तुगे हांव तुजी भुरगीं तीं पुरा भायल्या गांवांत आसात फादर, या थोडीं हांगा बॉम्बे आसात फादर,
हांवें तांकां इतले कश्ट काडन उरल्या घरांनी काम करून तांकां ल्हानवण केलें, शिकाप दिलें, सगळें दिलें, पूण आज आमकां ती विसरून गेल्यात अण उपकारी जाल्यात. हे अण उपकारपण कुटुंबांत मात्र न्हय, भुरग्यां तावन मात्र न्हय, आमच्या इश्ट तावणी सबारपटी काम जालें वयस मेलो म्हणलें बरी, थोडे फावटी इश्ट तावन आमच्या दुसऱ्या तावणी कामाक तांचे काही आमचे उपकार जायचे जाल्यार धांवून येतात, पूण उपकार जाल्लो असो विसरून सोडतात. असले आमकां सपारपटी पळोवंक मेळटा. ना, मोग तसो न्हय, मोग उपकारी मनोभावाचो जावन आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज देवाच्या आनी पल्याच्या मोगा विशयेंत आमी चिंतलें. देव जावन आसा मोग देवांतल्यान उपजाता आनी हो देव हेरांतय वस्ती करता. देखून आमी मोगान हेरांक पळय जाय, तांचो मोग करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आनी मोगाची लक्षणां जावन आसात. मोग जावन आसा दयाळ, मोग जावन आसा सोंसणीक, मोग जावन आसा सार्वत्रीक, मोग जावन आसा बोगसान्याचो. तर असलो मोग आमी करया. खंडीत जावन जेजू बाळकाच्या आशिर्वादांक आमी पात्र जातले हांव. आमेन.